नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। स्मार्ट सिटी उपरांत स्वच्छ शारां सॅनिटेशनातूय पणजे शेळेली। 73 शारांनी इनामां मेळिल्ल्या पयल्या 15त पणजे ना। पणजे इत्सुकांचे वळेरेंत केंद्रीय शार उदरगत मंत्रालयाचे लिस्ट। विजय वाट चुकलो। माड मारपी बाबुशा कडेन सोयरीक केल्ल्यान गोवा फॉरवर्ड गेलें बॅकवर्ड। पणजेच्या आमदाराचो तोमणो। काँग्रेस म्हणटा तांच्या उमेदवारांक धमक्यो। बेतलांतल्या डिफेन्स एक्सपो आड काँग्रेसीन तापयलें वातावरण। लष्कराच्या अधिकाऱ्यांक इन्स्पेक्शन करपाक दिलें ना। उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मध्यस्थी उपरांत वातावरण थंड। फातोड्ड्या बालेकिल्ल्यात वचून बीजेपीन केल्ल्या हल्ल्याचेर विजय चाळवलो। बीजेपीक माड गोंयकारपणाची एलर्जी। माडाची रॅली पेडण्यासावनूच विजयाची घोशणा। आनी खेळांत गोवा पुलीस जिखले मळा स्पोर्ट्स क्लबान दवरिल्ली पयली ऑल गोवा व्हॉलीबॉल सर्त। गोवा पुलिसांनी धारगळ युनायटेडाक 3-1 सेटान मारले। खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटी उपरांत स्वच्छ शारां आनी सॅनिटेशनातूय पणजे शेळिली। इनामां मेळिल्ल्या पयल्या 15त पणजे ना। पणजे 16वें शार। पणजे इत्सूक शारांनी पयले सुवातेर। केंद्रीय शार उदरगत मंत्रालयान लिस्ट जाहीर केले। 73 शहरांचो सर्वे करून मंत्रालयान हे लिस्ट केला। तेच बरोबर सॅनिटेशनाच्या बाबतीत बरें काम केल्ल्या 15 शारांचो केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडून सोमारा भोवमान केलो। तातूंतय पणजे ना। लिस्टांत सगळ्यांत वयर म्हैसूर, निमणे धानबाद। पळयात रिपोर्ट। सीसीपी वेंचणुकेचो प्रचार चालू आसतना पणजेक एका फाटल्यान एक झटको बसत आसा। स्मार्ट सिटीचे पयल्या लिस्टांतल्यान पणजे भायर। आता मिशन स्वच्छ भारताच्या रेसीतूय पणजेचे इनामां मेळवपी पयल्या 15 शारांनी नांव ना। केंद्रीय शार उदरगत मंत्रालयान केल्ल्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2016च्या सर्वेत पणजे 16वी। पयल्या 15चे लिस्ट। 1 नंबरार मैसूर, 2 नंबरार चंदीगड, 3 नंबरार तिरुचिरापल्ली, 4 नंबरार नवी दिल्ली नगरपालिका, 5 विशाखापट्टणम, 6 सुरत, 7 राजकोट, 8 घटोक, 9 पिंपरी चिंचवड, 10 ग्रेटर मुंबई, 11 पुणे, 12 नवी मुंबई, 13 वडोदरा, 14 अहमदाबाद, 15 इफमाल आणि 16वी पणजे। 4 कॅटेगरींनी 73 शहरांक मार्क दिल्यात। 2000 मार्कांचो हो सर्वे आशिल्लो। 70% परस चड मार्क मेळिल्ल्या शारांक लीडर कॅटेगरीत घाल्यात। 60 ते 70% मार्क मेळिल्ल्या शारांक फुडले इत्सूक लीडर कॅटेगरीत घाल्यात। 50 ते 60% मार्क मेळिल्ल्या शारांक नेट धरपाक जाय म्हणटा त्या कॅटेगरीत आनी 50% सकयल्या शारांक कष्ट घेवचे पडटले म्हूण वर्गवारीत घाल्यात। सॅनिटेशनाच्या बाबतीत बरें काम केल्ल्या 15 शहरांचो केंद्रीय शार उदरगत मंत्रालयान भोवमान केला। त्या कॅटेगरीतूय पणजेक सुवात मेळूंक ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। बाबूश मनसरात बीजेपीचो इश्ट जावंकूच शकना। विजयान माड मारपी बाबुशाक तेंको दिवन गोवा फॉरवर्डाक बॅकवर्ड केले म्हूण पणजेचो आमदार प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयलो। सिद्धार्थ म्हणटा बाबुशान कितेंय करूं तो पणजे केन्नाच जिखपाक शकचो ना। दुसरे वटेन काँग्रेसीच्या पॅनलांत फूट घालपाचो कांय राजकीय नेत्यांचो यत्न चल्ला म्हूण आमदार पांडुरंग मडकयकारान आरोप केला। Babush Monserrat cannot snatch away Panaji from BJP. No. Impossible. No, impossible. You are that confident. म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा. All other forums, Babush has very cozy relationship with BJP. CCP ची No, I don't. No. I don't accept your statement of cozy relation. There is no cozy relationship at all. We consider him as a worthy opponent. That's all. विजय सरदेसाय बाबुशा बरोबर सारको थंय तागे नॉमिनेशन फायल करता दीस पावलो। ताणें ताका जाहीर तेंको दिलो। ही वेंट विथ हिम टू फायल दी नॉमिनेशन। वाट चुकलो तो। कित्याक लागून म्हाका दिसता जो मुद्दो घेवन तो फॉरवर्ड वता खंय तरी तो बॅकवर्ड आयलो। माड कापपी मनशा कडेन एसोसिएशन दवरप इज म्हाका दिसता 2 पावलां तो खूब फाटीं गेलो। लोकांनी हाजी नोंद घेतल्या। म्हाका दिसता लोक कितें ते डिसायड करतले। बीजेपीच्या पॅनलांतल्यान आतां मेरेन 27 जणांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यात। उरिल्ले मंगळारा भरतले।
काँग्रेसीच्या पॅनलांतल्यान आतां मेरेन 11 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. उरिल्ले खंय मंगळारा भरतले. अर्ज भरूंक आयिल्ल्या उमेदवारां वांगडा आमदार पांडुरंग मडकयकार आशिल्लो. काँग्रेस पॅनलांत फूट घालपा खातीर खंय ब्लॅकमेलिंग चल्लां. आमचे फुटोवना आमचे कॅन्डिडेट फोडपाचे प्रयत्न चल्ला. थोडे धमक्यो दिवन थोडे पयशे दिवन नाका नाकाल्ले ऑफरी कोणाक कॉप करता म्हण सांगता, कोणाक जॉब दिता म्हण सांगता, कोणाक आनी कितें मार्केटान शॉप दिता म्हण सांगता. अशें करून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा तांकां फोडपाचो प्रयत्न करता. हय कांय गेल्या ते कळटलें तुमकां. जे आमचे बरोबर सुरवातीक प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्ले, मिटिंगाक आशिल्ले आनी आयज जे कोण आमचे बरोबर ना ते कळटले. ते बेश्टे वचोना. तांकां ब्लॅकमेल केला थोड्यांक. तुझे आमचे ओपोनंट आहात ते, आमचे ओपोनंट कोण आहात ते तुमकां खबर आहा. देर आर ओनली 2 ग्रुप्स इन आवर ओपोनंट. आतां मेरेन काँग्रेस, बाबूश आनी बीजेपीच्या पॅनलांतल्यान 84 उमेदवारांनी 125 अर्ज भरल्यात. मंगळारा अर्ज भरपाचो निमणो दीस. 19 तारीख म्हळ्यार तिनूय पॅनलांतले उमेदवार थारतले. 6 मार्चाक महापालिकेची वेंचणूक जाता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळयेकार. बेतलांतल्या डिफेन्स एक्सपो आड काँग्रेस वातावरण तापयता. लुईझीन, आमदार बाबू आनी कांय एनजीओच्या एक्टिव्हिस्टांनी मेळून लश्कराच्या अधिकाऱ्याक नाकेरी बेतला डिफेन्स एक्सपोच्या सुवातीचें इन्स्पेक्शन करपाक दिलें ना. सोमाराक केंद्रीय रक्षा मंत्रालयाचे कांय अधिकारी आनी गोंयचे अधिकारी डिफेन्स एक्सपोच्या सुवातीचे इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले. उपजिल्लोधिकाऱ्यान मध्यस्थी करून लोकांक थंड केले. बेतलांत डिफेन्स एक्सपोच्या सुवातीचे इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ल्या केंद्रीय रक्षा मंत्रालयाच्या टीमीक बेतलाच्या लोकांनी आडायले. लोकांबरोबर काँग्रेसीचो लुईझीन, आमदार बाबू कवळेकारूय आशिल्लो. लोकांचे सेंटिमेंट्स लक्षात घेयात. सरकाराक कळय कित्याक लॉ आनी ऑर्डर ही पाळी येतली त्या लेवल लोक रस्त्याचेर देंवन सगळे आपलो फोर्स घेवन देंवन उपरांत मोठतोट जायसर तुमी वाट पळयत रावं नाकात. तेन्ना लोकांचो ओपोज आहा, सगळ्यांचो ओपोज आहा लक्षात घेयात. ग्रामसभेनी सगळे सरावंडींग पंचायती सगळ्यो बेतूर पंचायती बरोबरच बाकी सरावंडींग सगळे पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलात. पर जिल्ह्यांनी आमी रेजोल्युशन पास केल्ले आहा. कौन्सिल म्युनिसिपालिटी कौन्सिलान रेजोल्युशन पास केला आनी सगळ्यांचो ओपोज आसतना सुद्दां एक सायडीन खंय दुर्लक्ष करून कोण उलयता आनी कोण आयकता अशें म्हणून जर तुमी लक्षात हे करनासतना जी एक्टिविटी चालू दवरता हे खंय तरी स्टॉप करची. लोकांक कडेन खंय तरी एक लोकांक कॉन्फिडन्स घेवचे जेणे करून लोकां कडेन घेवन बसचे. कोणाकच कांय केअर काडनासतना जर तुमी एक्टिविटी करतात. आयज ज्यो सुद्दां ज्यो घडामोडी घडलात हांगा उबी रावतना कळटा अनेक गाडी येतात वयतात कोण कोणाचो कंट्रोल ना. पंचायती खबर ना ते खबर ना. एज अ लोकल MLA म्हाकाय खबर ना. जबाबदारी आज जर सरकार बुलडोज करून सोदिता जाल्यार दिस इज अटॅक ऑन द व्हेरी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस कंट्री. देखून हांव जरी तरी गेला in my personal capacity and I will support them. My party also will support them because this is people's movement. बेतलांत डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो करपाक दिवंक लोकांची तयारी ना. आमी हांगा कांयच येवपा दिवपा ना. कित्याक आज पासून आमी 5 म्हयने जाले आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतात की तांणी आमकां ह्या प्रोजेक्टा वयर आमकां येवन सांगचें म्हणून. अजून पसून गव्हर्मेंट आमकां सांगूंक शकलो ना. आनी अजून पसून कलेक्टरा कडेन जेन्ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना जाल्यार हातून दिसून येता की हो प्रोजेक्ट तांकांच खबर ना कितें कांय म्हणटे आनी ते आमचे तापटोवपा सोदतात. सुवातेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. उपजिल्लोधिकारी शंकर गोवेकारान मध्यस्थी करून लोकांक थंड केले. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेवया एक विराम.